messages circulated by some groups and individuals जे WhatsApp messages कोणे खोट्या इंटेंशनान वायट इंटेंशनान सर्क्युलेट केल्यो म्हाजे वयर अशें म्हाका दाखोवपाक की हांव बायलांक सपोर्ट करता, आय एम एंटी गव्हर्नमेंट असो म्हाका प्रोजेक्ट करपाचो प्रयत्न केलो. हांव इतलें सांगूंक सोदता सगळ्या गोंयच्या लोकांक की म्हाजो मोग गोंयकारांक, कित्याक हांव पयलो गोंयकार, म्हाजो मोग गोंयकारांक आनी नीज गोंयकार जे आमचे गोंयांत रावता ते लोक, गोंया खातीर कितें तरी करूंक सोदता ते लोक, गोंया खातीर झुजता ते लोक, इवन जो तर तांकां कसले त्रास जाल्ले आहात तरी आसतना ते म्हणटा ना गोवा आमचे फर्स्ट. हांकां केन्नाच म्हाजो मोग कमी जावचो ना. आनी जे लोकांक आयज एक न्यू स्टायल जाल्ली आहा, तुमी आमी जो तर कितें उलयत, स्टेजीर उलयत वा खंयसरूय उलयत, स्पेशली पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, तेंचें नांव पिड्यार करपा खातीर एडीट करतात स्पिचीज. आमी कितें उलयलें स्टार्टींग काडटा आनी लास्टाक कितें उलयलां तें काडटा, मुदले काडटा आनी एडीट करता आनी घालता. लोकांक जेन्ना वॉट्सॅप मॅसेजी येता, केन्ना केन्ना कोण फेसबुकार घालता, तेणी पयलें पळोवपाक जाय तें खऱ्यांनीच बाबा हें जालां हो ना. एडीट केल्ल्यो स्पिची लोकांनी आयकॉन फॉवर्ड करूंक पडना, ते डिलीट करूंक जाय. फाटल्या दिसांनी एग्जाम्पल दिता हांव, एक आमचे पुलीस कॉन्स्टेबल सुसायड करून मेले, तेचे न्यूड पिक्चरां कोणें वॉट्सॅपार पोस्ट केली, तेची नासली ती पिक्चरां. तुमी परतून आनेकदां पळया ती पिक्चरां. तेचे यू लूक एट हर फेस एंड यू लूक एट द न्यूड पिक्चर अलॉंग वीथ वन मोर बॉय हू इज न्यूड ऑन कॉम्प्रोमायझींग पोजिशन. म्हणजे खंय तरी लोकांक बदनाम करपाचो प्रयत्न कांय ग्रूप इंडिविज्युअल्स, जेंचो अल्टिरियर मोटीव कितें आहा तो हांव नको, तांकां तो टायमपास काय ते मुद्दम हें करता, काय तांकां कोण पयशे फारीक करता हें काम करपाक, म्हणजे कोण कंप्युटराचेरूच बसले हेंच काम करपाक. आनी आमचे थोडे जाण गोंयकार आहा ते जेन्ना मॅसेज पळयतात ती फॉवर्ड करता, चिंतिनासतना की ही मॅसेज रॉंग मॅसेज आहा, हें पिक्चर जें आहा तें रॉंग आहा. सकाळीं फुडें म्हाका मॅसेज येयली, मनोहर पर्रीकर पासीज अवे म्हणून, बॉडी वील बी फ्लोन फ्रॉम मुंबय टू गोवा एट 8 AM. तो बाबडो थिंगा आपलो इलाज करता, आपूण लिलावती हॉस्पिटलान एडमीट जाला आनी सगळें तेजें हें चालू आहा प्रोसेस. पूण खंय तरी लोक असली अफवा घालता, असले वॉट्सॅपार मॅसेजी घालता की तो मेलो म्हणून. जितो आसलेले मनशाक मेलो म्हणटात. सो हांव मागता असले लोकां कडेन की तुमी असले पोस्ट करून कांय मेवचें ना तुमकां. आमी काम जें करता तें चालूच आसतलें, गोंयकारा खातीर जें आमी काम करता तें चालूच आसतलें, तें कमी जावचें ना. इतलेंच सांगूंक सोदता हांव. तुमी स्पिचीज एडीट करून आमचें नांव बदनाम करपाचो कितलो प्रयत्न केलो, गोंयकार लोक जाणा मायकल लोबो कितें काम करता तो, आनी जें काम चालू आहा तें काम फुडें चालूच आसतलें. आनी आनीक हो जो म्हाजें काम करपाचें हें आहा तें आनीक वाडटलें, उर्बा आनीक वाडटली, अशें कमी जावचें ना. हे जे कितलें नांव बदनाम केलें म्हणून लोक तो हें आमकां दुसरे नोदरेन केन्नाच पोवचो ना, हें इतलें जाणा. बाब हे जे तुमचे आतां फोटो करपाक लागले, बंजारा समाज कॉम्युनिटीचे ते ड्रेस घालून तुमचो पीक घालून ते एडीट करून तुमचो फोटो घालता, तेजेर तुमी सायबर क्रायमान कंप्लेन बीन करतले? सी हांव कोणाचेरूच कंप्लेन करूंक सोदिना. जे कोण असले काम करता दे आर धर्टी पीपल, दे आर ट्रायंग टू क्रिएट एनिमिटी. आमी जेन्ना म्हणटा ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हे कोल्लें कितें म्हणून करूंक सोदता हे लोक? मेल्ले जिते आसले मनशाक मेलो म्हणटात.
खंय तरी कोण बरें काम करता ताका खंय तरी फाटी घालूंक सोदता. म्हणजे हे जे आहा ती आमची गोंयान थोड्यांची जे एक 2-3% लोक आहा ते गोंयान असले ते क्रॅब मेंटॅलिटीचे. कोण बरो काम करता जाल्यार ताका ओडप कुल्ले भाशेन. एक म्हणणी आहा ती, कुल्ल्यो जारान घाल, वयर म्हणटा ती एकूय कुल्ली जारानसून भायर पावची ना, कित्याक एक कुल्ली दुसरे कुल्ले कोडटा. अहें आमचें हे गोंयान चालू आहा. एकामेकाचे पांय ओडपाचो प्रयत्न करता. कोण बरें काम करता ताका बदनाम करप, हेंच काम चालू आहा. पूण हांव इतलें सांगूंक सोदतां सगळे आमचे गोंयकार भावांक आनी भयणांक की म्हाजें काम कमी जावचें ना.